विधानसभेच्या वेंचणुकेक गोवा सुरक्षा मंच रिंगणान देंवतलो। 12 मतदारसंघांनी आमचो बेज आसा। ताच्या आदारान तशेंच फुडले वर्सभर आमचे कार्य करून आमी वेंचणूक लढयतले म्हण गोवा सुरक्षा मंचाचो अध्यक्ष नितीन फळदेसाय उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जे आता इलेक्शन जे येतले विधानसभेचे, त्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक गोवा सुरक्षा मंच नक्की उतरतलो। आणि हांवें जशें म्हटलें की जवळ जवळ 12 मतदारसंघान आमचे बेस आसा, बेस स्ट्रक्चर आसा, म्हणजे जो स्ट्रक्चर लागता आमकां तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी आमचे कडेन आसा। त्या स्ट्रक्चराच्या आदाराचेर आमी 12 मतदारसंघ नक्कीच, पण त्याच्या फुडें वचून म्हणजे आत्ता अजून आमचे कडेन 1 वर्साचो काळ आसा। ह्या 1 वर्साच्या काळात अजून काही मतदारसंघान काम करून थंयसरलो स्ट्रक्चर बसयल्या नंतर आमकां अशें दिसता की आमी जवळ जवळ 15 ते 20 सीट आमी लडोवंक शकतले। ओके, आता जे ZP इलेक्शन जाल्लें फाटल्या दिसा तितून जर BJPन जो जिखल्या, लोकांचो पळोवंक गेल्यार खूब अपोज जाल्लो सगळ्या प्रोजेक्टाचेर, तरी सुद्दां BJP जिखून येयला। सो तेजे नंतर तुमकां दिसता की GSMचे कॅन्डिडेट जिखूंक शकता म्हणून? हय, तें कशें आसा की भारतीय जनता पार्टीचे आत्ता जो जिल्हा पंचायतीक विजय जो आसा तो तेंच्यांनी आपल्या फाट ठोकून घेवचीच, कित्याक विजय न्ही शेवटी तो। पण तेजे एनालायज जर करपाक गेले जाल्यार आमच्या लक्षांत येता की भारतीय जनता पार्टी आत्ता जी आसा ती काँग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी ही आसा। आणि त्यामुळे प्रामुख्यान जे सीट्स जे आमी पळयता ते हे जे काँग्रेसचे जे कोण आमदार जे आसा जे घेतिल्ले तेंच्या माध्यमातून तेंकां ती जास्त यश येयल्लें आसा अशें दिसता।